आणि डिसेंबर म्हयनो आयलो म्हणटा आसतना आमी सक्कड क्रिस्मसाच्या तयारेक लागता. आणि ह्या क्रिस्मसाक पवित्र सभाय वर्ती तयारी करता. हाका लागून नातालां फेस्ताच्या पयले सुमार 4 हप्त्यांचो आद्वेंत काळ आमकां आसा. आयचो विशय या आमी नियाळ करचो विशय या आद्वेंत काळा विशयांत तुमकां सडीत समजणी दिवच्याक आनी उत्तीम तयारी आमी ह्या फेस्ताक करच्या. आद्वेंत आयलो म्हणटा आसतना म्हज्यात असल्या जायत्या याजकांनी या हेर प्रसंगदारांनी ह्या उतराचो मूळ शब्द खंयचो आसा ताच्या वयर गमान दिवचें आसता. आनी तो शब्द आसा आद्वेंतूस, लातीन भाशेचो शब्द. म्हळ्यार असो अर्थ क्रिस्ताचें येणें या येणें. आनी चड करून हाका लागून आमचो विवर आमी दिवचो प्रसंग कशें आमी नाताला फेस्ताक तयारी करूंक जाय म्हणल्या वयर आसता. आनी हाका लागून चड करून क्रिस्ताच्या जल्मा वयर आमी नियाळ दिवचो आसता. हें म्हाका कितें इल्लेशें सोडून जाल्ल्या बरी भोगता. कित्याक म्हळ्यार आमी क्रिस्ताच्या जल्मा वयर सडीत गमन दिता आसतना तातूंत लितुर्जीकपणी आनी देवशास्त्रा प्रकारे इल्लेशें अस्कतकाय दिसता. कित्याक असो नीज उपयोग तसलो न्ही. कित्याक जेजू 2000 वर्सां आदीं येवन जाला आनी ताका आमी क्रिस्ताचें येणें म्हणटा. तो इम्मानुएल जालो, देव आमच्या मदें एक जालो, देखून देव मनीस जालो. हो मिस्तेर आमी नाताळा फेस्तांत संभ्रमता. पूण हें चारित्रीक घडीत आनी ह्या चारित्र्य घडीताचो आमी उगडास मात्र काडलो जाल्यार हाका आमी स्मरण म्हणटा. ह्या इंग्लीश भाशेंत कॉमोमोरेशन. दाखल्याक आमकांय सुमार 500 वर्सां आदीं स्वातंत्र्य मेळ्ळें आनी आमी ताचें स्मरण करता. जाल्यार क्रिस्मस एक स्मरणगी. देखून आद्वेंताच्या काळार आमी जेजू कसो जल्मालो ह्या चारित्रीक घडीत कशें घडलें ताच्या वयर न्ही नियाळ करचो. आमी चड करून जेजूच्या नव्या या पुनर येण्याचो नियाळ करता. आनी पुनर येणें खंयचें? जेजूचें अंतीम येणें. क्रिस्तांव जाल्ल्या आमी हर एकल्यांनी ह्या येण्याक तयारी करूंक आसा. हाका लागून होचो शब्द आमी वापरलो जाल्यार आद्वेंतूस लातीन या एडवेंट इंग्लिशांत या आद्वेंत कोंकणी भाशेंत आमी वापरलो जाल्यार ताचो अर्थ राखून रावचें, निरीक्षण करचें, जागरण करचें या प्रतीक्षा करची. देखून जर या आद्वेंत काळार त्या मुखल्या 4 हप्त्यांनी आमी परत्यान जेजूच्या जल्माची चरित्रां रोसूंक पळयल्या जाल्यार तो इल्लेशें सूख म्हूण भोगता म्हाका. कित्याक त्या क्रिस्त येवन जाला. आमी आतां क्रिस्ताच्या येण्याक, नव्या येण्याक तयार करचें. म्हळ्यार क्रिस्त अंतीम काळार कसो येता त्या येण्याक आमी तयार करचें. देखून ही तयारी करची कोणें? पळया भोंवतणी पळया. सगळो संवसारच जागो जाता क्रिस्मस आयले म्हणटाना. कितें मार्केटीन कितें कितें वस्तुरां, कितें कितें स्वीट्स आनी कसले कसले संभ्रम. पूण आमकां क्रिस्तांवांक हें येणें आमी ताची विंचलेली पर्जा देखून आमच्या सोडवणदाराक आमी भेट करची तसली. देखून ही येणें या एडवेंट या आद्वेंत काळ बाप्तिस्म घेतल्ल्यांनी क्रिस्ताक परत्यान मेळच्या खातीर म्हणल्यार. कित्याक आमी हो आद्वेंत काळ संभ्रमचो? आमी हर एक घडी तयार आसाव म्हूण दाखोवच्याक. हाका लागून आमी म्हणचें ह्या शब्दाचो अर्थ राखून रावचें, निरीक्षण करचें या जागरण करचें. ताचो अर्थ आमी हर एक घडये असल्या संभ्रमाक ह्या नव्या घडिताक राखून आसाव. हाका लागून ह्या वक्ता 3 संगती हांव सांगूंक सोदतां. पयलें जावन देवशास्त्राक लक्ती जाल्लो विशय. दुसरो आमच्या लितुर्जीक संगतींक लक्ती जाल्लो विशय. आनी तिसरो आमी आत्मीक जिणेंत कितें पाळूंक जाता म्हणल्यो विशय. परत्यान देखून पयलें जावन देवशास्त्राक लक्ती जाल्लो विशय, दुसरो आमच्या लितुर्जीक संभ्रमांक लक्ती जाल्लो विशय आनी तिसरो
आमच्या आत्मीक जिणेंत आमी कितें करी येता ह्या मुखल्या 4 हप्त्यांनी पयलें जावन हांवें म्हळें देवशास्त्राचो विशय. ए टायम ऑफ एक्सपेक्टेशन म्हणटा हांव इंग्लीश भाशेन. निरीक्षण या जागरण करचो वेळ. हांव बायबलांतले 1-2 दाखले काडटा. जेजूस त्या ओपारीन सांगतानी मातेवाचो वांजेल अध्याय 26 वोळ 40 आनी 6 हाचेच उतरां हेर वांजेलांनी आमकां मेळटात, पूण मातेवाचो दाखलो हांव दिता. आपलो धनी घरा फाटी येतना काम कर्ण आसचो साकर भागीच सै. तो तयार आसा. ताची तयारी खंयच्या नमुन्याची? तो हर एका घडये प्रामाणीक जावन ताचें काम करते आसा. देखून तो साकर भागीच सै. देखून ताणें एक निरीक्षण करचें. पूण ह्या घडये हांव आनी एक बायबलाचो दाखलो दिवंक सोदतां. 10 देडयांची ओपार. त्या 10 देडयांनी तयारी रावूंक आसले, पूण हांगा तांच्या निरीक्षणांत एक वयलो हंत आसा. कितें तो हंत? आतां वरेंत येवचोच जालो. देखून ह्यो 10 देडयो न्हेसोवन तयार आसात. देखून तो साकर दिसाची 24 वरांय जावं पुरो, वर्साचे 12 म्हयने काम करनासा जावं पुरो. ह्यो देडयो 12 म्हयने न्हेसोवन रावना. तांणी राखून रावन ते तांचो हरेत येता आसतना. देखून तांच्या मदल्यो ह्यो 5 हुशार देडयो वरेत येता आसतना तयार आसल्यो. देखून आद्वेंत काळ म्हळ्यार आमी त्या विश्वासी साखराच्या की चड करून ह्यो 5 देडयो तयार जावन आसात पळया, तांच्या सारकें जियोवचें. देखून हाचे तावणूच हांव आमच्या मनशा जिविताक सहज जाल्ले 2 संदर्भ सांगूंक सोदता. जेजू अंतीम काळार ह्या संवसार आखेर जाता आसतना तो आपल्या निमाण्या येण्यान येतलो असो अर्थ आद्वेंताचो हांवें म्हळो. सा पावलो तेसलोनिका घरांक बरोवन आमकांय जागे करता आनी सांगता त्या काळार असले क्रिस्तांव थोडे आसले. ते कितें करनासले? क्रिस्त आजच येता या फाल्यांच येता म्हूण चिंतून तांचेर दिसपट्टी राटावळ काम तें सकट सोडून सुशेगात जिवन आसले. कित्याक फाल्यां आमकां हें बरो उपकारना न्ही. देखून हें आमकां गरजेचें न्ही म्हूण फकत आत्मीक जावं पुरो ते तांची तयारी करनासले. तांकां हेर कितेंच पडून वचूंक ना. असल्या वर्गाची मनशां आजय आमकां पळोवंक मेळटात. तांची एकच कंत मागणें आनी वरेसांव. गरजेचें अति गरजेचें आमी निरंतर मागणें करूंक जाय म्हूण जेजूनच आमकां शिकयलां. पूण जाल्यार ह्या मनशांक तांच्या कुटुंबाची जावं पुरो तांच्या हेर जबाबदाऱ्यांचे कांयच पडून वचूंक ना. तांकां एकच कंत दीस रात मागणें आनी वरेसांव. म्हळ्यार आमकां ते मात्र सोडवून दिता म्हणून ना, आमकां ही जबाबदारी आसा. आनी एका वर्गाचे मनीस आसात. तांचो वावरूच तांची देवस्तुती करून घेतल्या, तांची लितुर्जी करून घेतल्या. म्हळ्यार देव खंयच्याय काळार येवन आमकां कितें पडून गेलां, आमी आमच्या कामांत विश्वासी आसल्यार जालें म्हणून तांची चिंता. हेंय जायना. हेंय सूख चिंतप. ताच्या बदलाक आमी हर एक घडी तयार आसूंक जाय त्या देडयां सारके. देखून असली तयारी आमी ह्या घडये करची. देखून त्या विश्वासी आनी एकलो विश्वासी साकर आमकां आयकूंक मेळटा न्ही, आमी कितें करूंक जाय आसलें तें आमी करते आसा म्हणून. हांव तुमकां एक ल्हानशें होमवर्क दिता. माने केला आसा तें होमवर्क हें. आज तुमी मिसाक वेता आसतना आद्वेंताचो पयलो आयतार वो आनी तो आमी नवें लितुर्जीक वर्स आरंभ करता. याजक आतां ह्या 4 आयतारांनी आमकां महिमा ना आद्वेंत काळार. याजक प्रार्थुया म्हणून ते प्रार्थुयाचे आमेन म्हणच्या पयलें त्या मागण्यांत अशें मागता, तुवें बसयलेल्या सोडवंदाराक बऱ्या करण्यांच्यो दिवट्यो घेवन मेळूंक वेचाक आमची काळजां सदां तयार दवर. तुवें बसयलेल्या सोडवंदाराक बऱ्या करण्यांच्यो दिवट्यो घेवन मेळूंक वचूंक आमची काळजां सदां तयार दवर. ही आसा आमची दैवीक या देवशास्त्राक लगती जाल्ली तयारी या 4 हप्त्यांनी. दुसरो विशय हांवें म्हळें तुमकां लितुर्जीक थोडी समजणी दिवंक हांव आशेतां. 1962
1960 आणि 2000 इसवेंत दुसरी महावातिकान सभा चल्ली आणि त्या वातिकान महासभेंत आमकां आमची लितुर्जी आमी नवीकृत करूंक जाय, बदलाव हाडूंक जाय म्हणून आमकां उलो मेळ्ळो. आनी हाका लागून पवित्र सभेंत जायतो वाद चल्लो. थोड्या चिंतप्यांनी कितें म्हळें, आदवेंत काळ म्हळ्यार क्रिस्मसाक आमी तयार करचें. क्रिस्मसाक खंयच्या खंयच्या नमुन्यान तयार करता जावं पुरो आमच्या घरांनी गर्दनाचो गोठो करून घे, लौकीक रितीन जावं पुरो गोडशें तयार करून घे, या असल्या संगतींनी ही तयारी क्रिस्मसाची तयारी ना, हें चूक चिंतप. हाका लागून थोड्यांनी म्हळें 4 हप्त्यांची तयारी आमी करया. थोड्या देवशास्त्र्यांनी म्हळें आमच्या मध्ये परंपरा आसा 6 हप्त्यांची, देखून आमी 6 हप्ते तयार करया. हे 6 हप्ते खंय आमकां पळोवंक मेळटात. आमच्या मध्ये आमी ओरिएंटल क्रिश्चन्स म्हणटा आमी, या उदेंतीचे क्रिस्तांव, ते तांणी येदोळूच आदवेंत काळ 2 हप्त्यां पयलें आरंभ करून जाला, तांकां 6 हप्ते. आतां आमच्या कातोलीक पवित्र सभेंत येता आसतना, तेही कातोलीकच न्हय म्हणना हांव, आमच्या मध्ये ही चरित्रां, आदवेंताची चरित्रां सुमार 4थ्या शतमानाक वता. गाऊल म्हणल्यार युरोपाच्या पाश्चात्य गांवांनी, बेल्जियम, जर्मनी आणि पोर्चुगल हे पुरा गांव, ह्या गांवांनी 3 हप्त्यांची तयारी आसली. ते 3 हप्त्यांक आदवेंत संभ्रमताले. स्पेनाच्या गांवांत 4थ्या शतमानांतच तांणी आदवेंताचो काळ डिसेंबराच्या 17 तारखेक आरंभ करचो आसलो. हें तुमकां जायत्यांक समजोवचें ना, पूण तुमी इल्लेशे तुमच्या सदांच्या वाचपांक आनी मागण्यांक गमन दिलें जाल्यार डिसेंबराच्या 17 तारखेक हांव आमकां एक नवोचो काळ सुरू जाता. ते निमाणे 2 हप्ते आदवेंत काळाचे. आनी मिसाच्या पयलें तुमच्या फिरगजांनी मिसाक प्रवेश गीत दुसरें गावूंक पुरो, पूण थंय एक आरंभाचो श्लोक आसा. त्या श्लोकांत अशें सांगता, हर एक आरंभाचो श्लोक म्हणटा आबळे आबळे, म्हळ्यार क्रिस्त आयलोच म्हणून आमच्या दाराचेर तो आसा म्हणून आमकां दाखयता. देखून स्पेन गांवांत तांणी म्हळें डिसेंबराच्या 17 तारखेक. आसून ह्या वादामध्ये वाद प्रतिवाद चल्लो आनी आमच्या पवित्र सभेन आमकां निगंट करून 4 हप्त्यांचो काळ दिला. आतां ह्या 4 हप्त्यांनी 2 वांटे करयेत आमी. सुरवेले 2 हप्ते आनी उपरांतले 2 हप्ते. सुरवेल्या 2 हप्त्यांनी आमकां निमाण्या काळाचें लक्षण पळोवंक मेळटा. जेजू पुनर येता आसतना ताका आमी कशें तयारी करूंक जाय म्हणून. देखून अंतीम काळाची वाचपां आमकां आयकूंक मेळटात, जावं पुरो उगडापण आनी हेर पुस्तकांनी. असो पयलो दाखलो ह्याच आयताराची पुरा वाचपां. इजाया प्रवादीत हांव घेतिल्लें पयलें वाचप, रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें दुसरें वाचप आनी शुभ वर्ताय ह्या अंत काळाची लक्षणां आमकां दाखयता. देखून सुरवेले 2 हप्ते अंत्य काळा वयर. उपरांतले 2 हप्ते आमकां क्रिस्ताच्या जल्मा विशान, म्हळ्यार क्रिस्त जल्मूसो जालो, तो आमच्या घरांनी आयलो म्हणून आमकां दाखयतात. देखून त्या दिसांनी आमचे जावप श्लोक जावं पुरो, ही आमची कंतरां जावं पुरो, आमची वाचपां त्या नमुन्याची. आनी हाच्या मध्ये 17 तारीख म्हणून घेवची नाका, तिसरो आयतार येता आसतना आमकां एक विशेष एक लातीन शब्द आमी वापरता. त्या आयताराक आमी ताका गावदेते आयतार म्हणटा. गावदेते आयतार म्हळ्यार कुशाल बरीत जा म्हणून. कुशाल बरीत जा कित्याक आमचो सडवणेचो काळ आतांच पावला, लागीं पावला म्हणून आमकां दाखयता. तिसरो हंत हांवें म्हळ्यार तिसरो विशय, आमच्या आत्मीक तयारे खातीर आमी कितें करी येता. आमच्या आत्मीक तयारे खातीर आमी सक्कट जाणा क्रिस्मसाक आमी जाय पुरती तयारी करता. नेकेत्रां सजयता, गर्दनाचो गोठो करता, आमचो कुसवार करता आनी कितें जायती तयारी आमच्या फिरगज आनी आमच्या घरांनी चलता. ताच्या सांगाता आयले वार थोड्या वर्सांनी आमी आनी कितें चडीत करूंक सुरू केलां. आमी म्हणटा ताका क्रिस्मस रीद म्हणून. एक रीद फुलांचो रीद करून ताच्या मध्ये 4 कॅन्डलां दवरता आमी. त्या एक हप्त्याक एक कॅन्डल म्हणून. आनी निमाणे क्रिस्मसाचो दीस येता आसतना 5वें कॅन्डल ताच्या मध्ये दवरून आमी क्रिस्मस म्हणून संभ्रमता. या संगतीची चरित्रां कांय एक 4 शतमानां आदली. पूण ह्या घडी हांव तुमकां एक नवेंच एक सांगूंक सोदतां. हाची चरित्रां सुमार 17 शतमानां आदली.
तो एक ग्रेक शब्द आता हेतोई मासिया म्हणून या एटिमासिया असो अर्थ कितें रितें सिंहासन तयारी हर एक घडये आमी तयारी करन आसाव आमी तयार आसाव म्हूण दाखोवचें देखून हे हेतोय मासिया वो संकेत आमी कसो दाखयता एक रित्या सिंहासनाच्या गुर्तार दाखयता कितें रितें सिंहासन म्हळ्यार कितें जेजू आमी मिसावळा परगडटा न्ही जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो तो केदाळा येतलो आदवेंत काळार आमी तयारी करता देखून तो येता पर्यान आमी एक सिंहासन तयार करन ताच्या वयर एक बायबल गी या चड करून आमकां पवित्र सभेत सांगिल्लें आसा बुक ऑफ द गॉस्पल्स म्हणटा आमी इंग्लीश असो शब्द तो म्हळ्यार वांजेल आटापचें दिसपडतो वांजेल आटाप सो तो तें पुस्तक त्या सिंहासनार दवरचें आतां आमच्या घरांनी हें कशें करी येता एकच एक पिंतूर तुमी घेवं येता हे हेतोय मासिया म्हणलें पिंतूर आमकां मेळटा एकच तें पिंतूर या एक कदेल ल्हानशें एक कदेल बरें फुलांनी तें सुरंगा रावन त्या कदेलाचेर तुमचो बायबल दवरा असो अर्थ जेजू येता पर्यान आमी हर एक घडये तयार आसाव म्हणून आनी चारित्रीक जावन असो संकेत केदाळ आमकां मेळ्ळो कॉन्स्टंटीन रायान आमकां क्रिस्तांवपणाक स्वतंत्र दिलें देखून आमचें क्रिस्तांवपण येदोळ पर्यान दोमकोण आशिल्लें तें आतां स्वतंत्र जालें ताच्या उपरांतल्या हर एका महासभेक चक्रवर्तीन येवच्याक कित्याक तोच एक स्पॉन्सर आसलो पवित्र सभेक ताणें येवच्याक ताका एक प्रमुख स्थान दवरतले ताचें सिंहासन करतले आनी खंयच्या वेळार चक्रवर्तीक येवंक जायना ताचो संकेत जावन एक काली कदेल दवरताले काली सिंहासन दवरताले तेंच एफेसस महासभेंत 431 इसवेंत चक्रवर्तीक येवंक जालना त्या वेळार आदल्या शिकोंडरांनी कितें केलें जेजूस आमचो राय जेजूस आमचो सोडवंदार तोच महाचक्रवर्ती म्हणून ते रितें सिंहासन जेजूच्या संकेतांनी सोबयलें देखून येतोय मासिया आमच्या कुटुंबांनी बरो एक संकेत आमी वापरूंक जाय आसचो तसलो देखून कशें तुमी करी येता जावं पुरो एक ल्हानशें कदेल खंय तुमकां मेळटा तें एक प्रमुख स्थानार तें खेळून आनी वापरनाका तुमच्या घरांनी दवरा आमच्या इगर्जांनी जाता जाल्यार तें दवरया आनी थंय तें बरें करून फुलांनी सोबोवया आनी ताच्या मोदें ह्या कदेलाचेर एक बायबल स्थापन करून घे आमी देवाच्या उतराक मान दिवया असो अर्थ क्रिस्त परत्यान येता पर्यान आमी हर एक घडी तयार आसाव असो आमचो संदेश ह्या सगळ्या आदवेंत काळाक मुखल्या हर एक आयताराक लक्ती जाल्ले विशय आमी सविस्तार परत्यान तुमकां नियाळ दितेल्या तो वळपर्यान ह्या चारी आयतारां खातीर भरपूर तयारी करया आनी आमच्या आत्मीक तयारेंत गटाय जोडून क्रिसमस आमचें व्हडा संभ्रम करून मुखार सरया सो मेस्तांक तुमकां देव बरें करूं.